आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे तुम्ही आयकलां आसतलें की कालूच हांगा पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान जे आमचे जागृत अशें फोंडेचे झरेश्वर देवस्थान आसा त्या देवस्थानाची फंडपेटी फोडली चोरट्यांनी, जे पावसाचो फायदो घेवन ती फंडपेटी फोडली आनी 1 म्हयन्या पयलीं 2 म्हयन्या पयलीं अशेंच शांतीनगरान 2 घरां फोडलेली आनी जवळपास 17-18 लाखाचो माल लंपास जाल्लो. चोरांनी चोरून व्हेले, दागिने, कॅश अशें 17-18 लाखाचो माल चोरिल्लो. तर फोंड्यान आज जर ही सगळी परिस्थिती पळयत जाल्यार फोंडेच्या नागरिकां मदीं एक मनान एक भंय निर्माण जाला की बाबा आपूण आपलें घर, आपली फॅमिली ही सुरक्षीत आसा काय ना. आतां थोड्याच दिसा भितर चवथीचो सिजन चालू आसलो. लोक आपली घरां बंद करून गांवांनी चवथ सेलिब्रेट करपाक वतले आनी तेन्ना चोरांक ही मोकळीक मेळटा. तर ह्या भयाच्या वातावरणाक आज पयस करपाचें काम कोणाचें, नागरिकांक सुरक्षा दिवपाचें काम कोणाचें, जाल्यार तें पुलिसांचें. तर ह्या परिस्थिती वयल्यान अशें दिसून येता की पुलीस आपलें जी काम आसा, आपली जी जबाबदारी आसा नागरिकांक सुरक्षा दिवपाची, ती जबाबदारी सारकी पेलिना, म्हणजे जबाबदारी पार पाडना अशें ह्यातूंतल्यान दिसून येता. ताका लागून आज आमी काँग्रेसीचे वतीन तांकां आमी आज आमचें एक मेमोरंडम दिल्लें आसा की तुमी ही सुरक्षा वाडोवची, पुलिसाचें जें पुलिसींग आसा तें वाडोवचें, पेट्रोलिंग रातचें जाय, गस्त घालपाक जाय ती वाडोवची आनी NRA चवथीची हे वळखून तुमी आज पुलीस यंत्रणा सगळी सतर्क रावपाक जाय अशें म्हणून आमी आज तांकां रिप्रेजेंटेशन दिलां. आनी ज्यो चोरी जाल्या त्यांचेय बी इन्व्हेस्टिगेशन बेगीनच्या बेगीन जावन ते चोरांक खंय तरी तेंचे आज पनिशमेंट मेळपाक जाय. आमी तें विचारलें की इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, जाल्यार तांणी सांगलें की इन्व्हेस्टिगेशन हे चालू आसा, अजून चोर कोण हो तो तांकां सापडिल्लो ना. त्याच बरोबर आज खंयच्या शहरान जर तुम्ही पळयत जाल्यार एक सर्वेलन्स आसता, CCTV सर्वेलन्स, म्हणजे फाल्यां जर शहरान कसलोय क्रायम घडलो, कितेंय गोष्ट वायट घडली जाल्यार ते ट्रॅक करपाक लागून पयले CCTV मॉनिटर करता, CCTVचे फुटेज घेता. म्हणून सांगपाक अत्यंत वायट दिसता की आमच्या ह्या फोंडेच्या शहरान आज खंय CCTVचे जे कॅमेरा आसा ते ऑपरेशनल नाल्यार फंक्शनींग परिस्थिती ना. खंय तरी केन्ना नांवांक बसयल्ले ते CCTV कॅमेरा बंद पडल्या. तर पुलिसांनी आमकां तें सांगलें की ते खुबशे त्यांनी सजेशनां रिकमेंडेशन दिल्या CCTV घालपाक, पूण ते अजून जावना. त्याच बरोबर आमी तांकां विचारलें मागीर तुमी ट्रॅक कशें करता, जाल्यार तांचें म्हणणें आसा की ते खंय जंय शॉपांनी खंय इस्टॅब्लिशमेंटांनी CCTV आसा तांचे वयल्यान ते ट्रॅक करपाची मदत करता. पूण आमी आज सरकार, पुलीस हे टोटली प्रायवेट लोकांचेर अवलंबून रावंक शकता, प्रायवेट इस्टॅब्लिशमेंट आसात तेंचेर अवलंबून रावंक शकता. ते म्हणटले रातचे केन्ना केन्ना CCTV कोणाची बंद पडटा, स्टोरेज कमी आसता. पूण ही सुरक्षा वाडोवपाची ही यंत्रणा सामकी आज पेड्ड्यार जाल्ली आसा. भाजपा सरकाराचे आज आमच्या फोंड्याक, खास करून हांव म्हणटा फोंड्याक भाजपा सरकार दुर्लक्ष करता. आता ते दुर्लक्ष कित्याक करता हें आमकां खबर ना. परत परत हांव म्हणटा की फोंड्यान भाजपाचे सगळे नेते आसा, बाकीचे सगळ्यो गोष्टी येता, वाडदिवसाचे फलक, वाडदिवस सेलिब्रेट जाता. आज CMान खरें फोंड्यान येवन ही परिस्थिती जाणून घेवंक जाय. आमी मागता अजून अधिवेशन सोंपलां, आमी CMाकूय रिप्रेजेंटेशन दितलें. फोंडेची खूब वायट परिस्थिती जाल्या, सुरक्षात हेजीच न्ही, पुलिसाची यंत्रणाच न्ही, रस्त्याची वाताहत जाल्ली आसा. हो विशय आमी फाटीं घेतिल्लो. आमी CMाकूय आमी फोंडा काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या वतीन रिप्रेजेंटेशन दितले की जाता तितके बेगीन फोंड्या व्हिजीट करून हे ज्यो नागरिकांचे जे प्रश्न आसा, नागरिकांचे त्रास जाता ते तुमी सोडोवचे म्हणून.